जाली. आज मेरेन आमी पॅरा टिचर. माय नेम इज स्मिता देसाय. आम्ही पॅरा टिचर म्हणून लागल्या आयच्यान आज ह्या वर्सांतल्यान 15 वर्सां जाली. 2006 आमकां घेतलेलें आनी ह्या वर्सांतल्यान आमकां 15 वर्सां जाली. आनी आमी तेन्ना जेन्ना आमकां फस्टूच जेन्ना अपॉयंटमेंट दिल्लो तेन्ना फक्त आमकां 3000 पेमेंट दितालो. आनी आमी तेन्ना रेगुलर जे रिमेडियल टिचर म्हणून घेतलेले आमकां. आनी आमी काम करताले रेगुलर टिचर म्हणून. रिमोट एरियान आमी सर्वीस केल्ली आसा. इतलेंच न्हू, आमी जे आमकां 2 दिसांक 3 स्कुलां दिल्ली पयलीं जेन्ना आमकां न्यूली अपॉयंटमेंट केल्ले तेन्ना 3 स्कुलां दिल्ली. आनी 3 स्कुलां भितर आमी इंग्लीश आनी मॅथ्स शिकयताली. इंग्लीश टिचर म्हणून खरें म्हळ्यार आमी घेतलेली, पूण आमी रिमेडियल टिचर घेतलेली तरी आसतना आमकां आमी रेगुलर टिचींग म्हणून काम करताली, रेगुलर टिचर म्हणून. तेच नंतर आमकां 2009 भायर उडोवपाक केलें. पूण आमी मोन्सेराता कडेन जो आतां MLA आसा पणजीचो ताजे कडेन तेन्ना तो एड्युकेशन मिनिस्टर आसलेलो. तेन्ना तेणी आमकां आमचें कॉन्ट्रॅक्ट वाडयलें आनी आमकां पेमेंट बी केलो 5100 केलो. ताजे नंतर आमी 2015 हांगाच आझाद मैदानाचे 5 सप्टेंबराक स्ट्रायक केलो. एजिटेशन केलें अगेन्स्ट आमकां रेगुलर करा म्हणून आनी इन सर्वीस ट्रेनींग दियात म्हणून. तेजे नंतर आमी 2015 परत्यान हांगा 2 म्हयने सुमार आझाद मैदानाचेर घालयले. आनी तेजे नंतर आमी हांगा सेक्रेटरी अंगेली खंय ते महालक्ष्मी बंगल्यार. आनी महालक्ष्मी बंगल्यार गेले कडेन आमकां फायनच्या दीस मागीर पत्रकारान सांगलें, तेन्ना CM आसलेलो, तेणी सांगलें की आमकां तो कॉन्ट्रॅक्ट काडटलो. आनी त्या वर्सा कॉन्ट्रॅक्ट काडलो कित्याक त्या वर्सा इलेक्शन आसलेलें. आनी तेणी कॉन्ट्रॅक्ट काडलो जुलय टू एप्रील. आनी ही तेंची स्ट्रॅटेजी आसलेली फक्त आमी कॉन्ट्रॅक्ट काडपाचें. आनी तेणी 12,000 आमकां पेमेंट केलो. 12,000 जाग्यार मागीर तेजे नंतर आमी 2017 जेन्ना परत्यान हांवें स्ट्रायक केलो तेन्ना आमचे रिशफल केल्ले, ट्रान्सफर केल्ल्यो फ्रॉम वन तालुका टू अनादर तालुका. तेन्ना आमी परत्यान एज्युकेशन केलें सेक्रेटरिएटा कडेन. आनी तेन्ना CM आसलेलो मनोहर पर्रीकर. तेन्ना ऑनरेबल CM आसलेलो मनोहर पर्रीकर. तेणी आमकां तेन्ना सांगलें एक नोट पास केलें तेणी कितें म्हणून आमकां नेक्स्ट इयर तो रेगुलर करतलो म्हणून. इतलेंच न्हू, तर आमकां त्याच वर्सा 2017 इन सर्वीस ट्रेनींग दिलें NIOSाचें. MHRDन तें फॉर्म केल्लें आनी त्या वर्सा आमकां आमी ट्रेनींग केलें. आफ्टर दॅट ट्रेनींग 2019 कंप्लीट जालें. 2019 कंप्लीट जालें तेन्ना आमच्या जेन्ना स्ट्रायक आमगेले सेटलमेंट करपाक निलेश काब्राल जो कुडचड्याचो MLA आसा, तसोच प्रसाद गांवकर सांगेम तो सांगेम कॉन्स्टिट्युन्सींतलो MLA आसा, तेमी दोगांनी हांगा येवन खंय डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशनाक आमकां एश्युरन्स दिलें की तो आमगेलो काम आफ्टर कंप्लिटींग DLED त्याच एकेडमीक वर्साक तो आमगेलो जॉब रेगुलर करतलो म्हणून. 19 जालें. 20 आमकां सांगलें पॅन्डेमीक पिरियड म्हणून. आनी 20 जातकीर आतां आमकां तें कांयच सांगना. आमी खूब पाटी CMान मेळ्ळी, घराडेन मेळ्ळी, पर्सनली सेक्रेटरिएटाक मेळ्ळी, पूण आजून मेरेन आमकां फक्त तो इतलेंच सांगता कन्वे गेली वचली मेसेज आनी कितें म्हणटा तें कायद्या प्रमाणे बसयतला म्हणून. पूण आज मेरेन आमच्यान कांयच आमकां एश्युरन्स अशी मेळना. फक्त आमी एश्युरन्सूच आयकला, फक्त एश्युरन्सूच दिला आमच्या ह्या गोवोरमेंटान आनी कांयच दिवना. इतलेंच न्हू, तुमी आतां खबर आसतलें की आमकां जेन्ना पळय आमगेलें हें कंप्लीट जालें तेन्ना असेंब्लीन मनोहर पर्रीकरान सांगलेलें की 99% तो आमचें काम करतलो म्हणून. 99% तो काम करतलो. आनी तेन्ना म्हाका दिसता स्पिकर म्हणून आयचो CMच आसलेलो, तेणी हें सगळें आयकलें. म्हाका दिसता तो जर विसरलो जाल्यार तो व्हिडिओ आमचे कडेन आसा, आमी तो ताका शेअर करतात. ताका विसरलो जाल्यार परत्यान याद करपाक की तो विसरलो जाल्यार हेजेर परत्यान कितें तरी आमकां सोल्युशन जाय. तो विसरलो जाय, एखादें तो आतां CM जालो म्हणटा विसरलो जाय, पूण आमी ताका तें शेअर करता व्हिडिओ आनी ताका आयकोपाक. होच CM म्हणटा की मनोहर पर्रीकर तेगेलो गुरू आनी आपूण शिष्य. जर तेगे गुरून जर स्टेटमेंट केल्लो असेंब्लीन की आपूण तेंगेलें काम करतलो, तेगेली मनोहर पर्रीकराचो लिगसी व्हरता म्हणटा. जर तेगे तो लिगसी व्हरता म्हणटा जाल्यार आमचें काम तो कित्याक करना. इतलेंच न्हू, तर तुमी जाणा आमच्यो ह्यो टिचऱ्यो खरें म्हळ्यार हेल्थ कंडिशन जायनासतना तेमी DLED कंप्लीट केल्लें आसा. आनी आयज सुद्दां थोड्याले फ्लड सिच्युएशन जाल्ली आसा. धारबांदोडा तालुक्याचे आमचे थोडी टिचरी येयल्या, तेंगेली घरां बऱ्या सगळें संवसार पावोन गेल्लो आसा. आनी ती फक्त ह्या आशेचेर येयल्ली आसा की आमचें हें काम जातलें. तांकां तें इतलें तेंगे संवसार व्हांवून गेल्लो आसतना सुद्दां ती ह्या हांगा येयल्या फक्त कित्याक की आमचें हें काम जातलें आनी थोडें तरी रिलीफ आमकां मेळटलें. फायनान्शियल ते केन्ना दिता तें कोणाक खबर, पूण एटलिस्ट हें जर तेंगेलो जॉब रेगुलर जालो जाल्यार तांकां तो मेळटलो.
फायनान्शियल इतलें व्हड सिच्युएशन जालां आसतना सुद्दां हो गव्हर्मेंट काल तेंगेलो जेन्ना नॅशनल BJP प्रेसिडेंट येयलो JP नड्डा तेका हाडून बैंड बाजा बारात घेवन ते गेले आं कित्याक तेंकां लोकांनी पडना कॉमन पर्सनाल म्हणटा पूण ते बँड बाजा बारात घेवन वयता ते काडपाक JP नड्डा आनी आमकां ते कांयच सोल्युशन दिनात फक्त तेंगेले काणी सांगपाक खबऱ्यो आनी कांयच ना इतलेंच न्हू तर आमी हेंच सांगूं सोदता की जर ताका लोकांचें जर इतलें सामकेंच जर हें जालें आसा ताका कॉमन पर्सना खातीर तो वावरता म्हणटा आनी तेंगेलोच मोदीजी कितें म्हणटा की बेटी बचाव बेटी पढाव आमकां आमच्या आवयन बापायन वाचोवन आनी आमकां शिकोवन कितें अन्याय केलो सबका साथ सबका विकास म्हणटा होच मोदीजी आं जाल्यार म्हाका दिसता आमगे गोंयांत सबका साथ खुदका विकास अशें म्हाका जाल्यार दिसता कित्याक हें पळयल्या भितर सिच्युएशन तशेंच जाल्लें आसा सबका साथ खुदका विकास तुमकां आमकां इतलेंच सांगपाक जाय की आज मेरेन आमी खूब ट्राय मारले सगळे सिच्युएशन सगळे आमी केले हँडल आमच्यान आतां कितें म्हणटा तें आमकां आयज आमी जे हांगा येयल्यात सगळे वर्क फ्रॉम हे पॅन्डेमीक सिच्युएशन आसा आमी टिचऱ्यो जे भुरग्यांचे आमी नागरीक घडयता फ्युचर नागरीक घडयता तांकां आयज आमी रस्त्यार बसयले आसा इतलेंच न्हू जर आयज ह्या पॅन्डेमीक पिरियडाक आमी सगळीं हांगा टिचरी जमलेली आसात आं कित्याक हें सुद्दां विचार करूं ना की आमकां कोवीड जावन वता जर कोवीड जालें तुका कोणी मेलो तर रिस्पॉन्सिबल आसतलो गव्हर्मेंट इतलें हांव इतलेंच सांगता की ह्या गव्हर्मेंटान फक्त लोकांक कॉमन पर्सना खातीर वावरता म्हणटा पूण आज मेरेन कॉमन पर्सना खातीर कांयच करूं ना फक्त आपल्याले खुदका विकास केल्लो आसा इतलेंच हेंच न्हू तर आयज आमची जर काम जायना जाल्यार आमी डिसायड केलां की आमी सगळीं मेळोन फाल्यां BJP ऑफिसान वयतलीं कित्याक तर तेमी आमकां पार्टी लेवलाचेर आमकां एश्युरन्स दिल्लें की तो आमगेलो कामच्यांनी अनट्रेन आसतना आतां आमी ट्रेन आसा सगळी ट्रेन आसा टिचऱ्यो ट्रेन आसतना सुद्दां तेणी आमकां अनट्रेन आसतना सांगिल्लें की आमगेलें रेगुलर करतो नेक्स्ट इयर पूण आज मेरेन तेमी रेगुलर करूं ना आमकां कांयच ना फक्त एश्युरन्स दिला जशें तारीख पे तारीख दिता तशें करून आमकां एश्युरन्स दिल्लें आसा कांयच ना एश्युरन्स फक्त आमकां एश्युरन्स मेळ्ळा आनी कांय ना जर जायना आमी फाल्यां BJP ऑफिसान वयतलीं आमी सगळ्यांनी डिसायड केलां आयज जाल्यार आयज वयतलीं नाल्यार फाल्यां जाल्यार फाल्यां वयतलीं पूण आमी सगळीं BJP ऑफिसान मेळटलीं आमकां जे एश्युरन्स पार्टी लेवलाचेर दिलां तेजें आमकां कितें तरी कन्क्लुजन जाय इतलेंच न्हू जर तें जायना जाल्यार आमी सगळे सोशल मिडियाचेर जे आमचे कडेन कितें आसा पार्टी लेवलान दिल्ले सगळे जे एश्युरन्स दिल्ले आसा ते सोशल मिडियाचेर घालतलीं इतलेंच न्हू जाल्यार आमी ते सगळो PM तेजे नंतर होम मिनिस्टर अमित शाह आनी काल ताका बँड बाजा बारात घेवन पळय ताका हाडपाक गेल्ली अध्यक्ष तेंगेलो ताका सुद्दां आमी सांगतलीच न्हू स्पेशल वचून मेळटली तेन्नाच आमगेलें हें कितें म्हणटा जातलें कित्याक एवरी टायम फक्त आमकां यू टर्न मारली ह्या गव्हर्मेंटान आनी कांयच करूं ना फक्त हांव इतलेंच सांगता कितें म्हणटें आमकां बेगिनांतलो बेगीन सुटावच काडपाचो आनी आमकां कितें म्हणटें रेगुलर करपाचें तें एवरी टायम आतां आमगेलें बी जालें पेशंस काबार जाल्लें आसा आमी 4 वर्सां रावलीं ह्या जॉबा खातीर आमकां फक्त एश्युरन्स दिलें आनी कांयच करूं ना सो आमी आतां डिसायड केलां सगळ्या टिचरांनी कितें तरी आमी प्रखर आंदोलन करतलीं आनी कितें तरी ह्या गव्हर्मेंटाक जें आयज पर्यंत हो गव्हर्मेंट न्हिजोन आसा आमचे खातीर तो आमी तांकां जागे करतलीं इतलें डिसायड केलां थँक्यू आमी सगळे प्रॅबॅलर टिचर 129 आसात अशें म्हणून आयकलां पूण आमकां कांय सारकें खबर ना पूण आमी सांगता की आमचे खातीर कितें तरी प्रेफरन्स दिया पॅरा टिचरी खातीर खरें तर प्रेफरन्स दिवपाक जाय कित्याक आमगे 15 इयर्स जाली ह्या जॉबाक आनी तें सुद्दां न्हू इन सर्वीस ट्रेनींग आमकां गव्हर्मेंटानूच प्रोवायड केल्ली इन सर्वीस ट्रेनींग आमकां हें NIOS पळय जें दिलां तें सुद्दां आमकां गव्हर्मेंटान प्रोवायड केल्लें आनी इतलें आसून सुद्दां तें आमकां आयज रेगुलर करपाक फाटीं सरता आतां कित्याक खबर ना पूण आमचे कडेन सगळे जे कॅपेबिलिटी जे एज अ टिचर म्हणून जाय त्यो सगळ्यो आसा लास्ट टायम आमी ते गेल्ली हांगा रवींद्र भवनाक मेळ्ळी 22nd तेणी फक्त इतलेंच सांगलें आमकां की कन्वे करतले म्हणून तो मॅसेज आनी जे कितें आसा हाका आमगेले डायरेक्टराक आमी आयज डायरेक्टराक बी मेळ्ळी डायरेक्टराक विचारलें की आमचें कितें तुमकां आमी जे लेटर तुमी आमकां दी म्हटलें रिप्रेझेंटेशन आमी ताका दिल्लें आनी तेन्ना विचारलें डायरेक्टराक की बाबा आमचें हेजें कितें सोल्युशन जाता कितें आसा तो सांगपाक लागलो अजून पर्यंत कांय ना थोडे दीस रावा कित्याक आतां एसेंब्ली आसा सो ताका लागून थोडे दीस राव पूण आमकां रावपाक पेशन्स ना कित्याक काय म्हटल्यार जर आमी रावलीं जाल्यार फाल्यां सकाळीं जर हे एसेंब्ली डिजॉल्व जाली जाल्यार आमकां खंयचे कडेन कांय ना हो गव्हर्मेंट CM सांगता भिवपाक गरज ना पूण आतां आमकां भिवपाक गरज पडली कित्याक लागून तर आमगेलें फ्युचर आमकां आतां पळोवपाक जाय फक्त सांगता भिवपाक गरज ना म्हणून पूण आमी फक्त आतां रावपाक जाय कित्याक आमकां कितें तरी फायनल सोल्युशन कन्क्लुजन आमकां ह्या जॉबा खातीर जाय
No, there is vacancy. There is vacancy. कितले But they are not vacancies taking असतात? us. I don't know why. But कितले वेकन्सीज आसा असं तुमकां? सध्या आम्ही आता 15 वर्सां रेग्युलर सर्व्हिस करतात. जरी वेकन्सी आमचं ना, ऑफिस मेमोरेंडम आसा की एक पोस्ट जर कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर घेतात आनी कंटिन्युअस जर तो 5 वर्सां पर्यंत जर ते घेतात आनी इनकेस जर तांकां फर्दर घेवपाक जाय जाल्यार एक्चुअली तेंच्यांनी ते पोस्ट क्रिएट करून जो टेम्पररी स्टाफ जो घेतात ते 5 वर्सां कंटिन्युअसली अपॉयंट करतात तांकां ताणें स्पेशल पोस्ट क्रिएट करून ताणें ते वेकन्सीज क्रिएट करपाक जाय. आमच्यो आतां वेकन्सी ना म्हणूं शकनात ते आमकां 15 वर्सां जालीं. तेंच्यांनी 5 वर्सां इमिडिएटली आफ्टर 5 इयर्स तेंच्यांनी तो वेकन्सी क्रिएट करून आमकां एकोमोडेट करून घेवपाचो प्रोसेस स्टार्ट करपाक जाय आशिल्लो. गव्हर्मेंट 10 वर्सां 15 वर्सां न्हिदून रावलो आमचे बाबतींत. वेकन्सी ना म्हणूं शकत ना. आमकां थंय दवरला आनी 2018 गव्हर्मेंटान जेन्ना पर्रीकर CM आशिल्लो तेन्ना 182 टिचर्स घेतल्यात. आमकां इन सर्वीस आमकां DLED करपाक लायला 2017 19 आमचें कंप्लीट जाता. आमकां DED करपाक लायला आनी 18 नवी टिचरी रिक्रूट केल्यात. 182 पोस्ट रिक्रूट केल्यात आनी तांचे रिक्रुटमेंटाचें सिलेक्शन प्रोसेस जाता म्हळ्यार तांकां 2019च जाली आनी आमकां 19 आमच्या मार्चान आमचे DLED सोंपला. जुनान एक्चुअली आमकां रेग्युलरायजेशन प्रोसेस स्टार्ट करपाक जाय आशिल्लो तो गव्हर्मेंटान करूं ना. 2019 गेले 2020 गेले आनी 2021 आयले तरी गव्हर्मेंट वेकन्सीज ना म्हणूं शकना. आमकां दवरून नवी पोस्ट क्रिएट कशी करपाक शकता? इतलेंच न्हू. फक्त फटींगपणाचे धंदे आनी काय ना गव्हर्मेंटाले फक्त आपलो स्वार्थ पळयता. इतलेंच न्हू DED टिचर त्यांनी घेतल्या. DED इंग्लीश टिचर ट्रेन इंग्लीश टिचर म्हणून घेतल्या पळय न्हू त्यो सुद्दां रॉंगली घेतल्या. NTCच्या अगेन्स्ट वचून घेतल्या आनी जेन्ना आमी तांकां हो प्रश्न विचारलो तेन्ना ते सांगता की आमी मिस्टेक केली. जर ते मिस्टेक करूं शकता जर ते इंग्लीश टिचर घेवन मिस्टेक करूं शकता आमी काय आमची कांय चूक नासतना आमकां ते कित्याक येना? आमकां वयल्यान इन सर्वीस ट्रेनिंग गव्हर्मेंटान प्रोवायड केला सगळें दिलां. इतलें आसून सुद्दां आमकां ते आतां फक्त कन्वे करताच म्हणटा मेसेज पूण कितें कन्वे करता कांय खबर ना. आमी विचारलें केन्ना कितें जातलें केन्ना जातलें आमकां तूं जॉब केन्ना हें करतलो केन्ना रिक्रूट करतलो आतां कांयच सांगना. फाल्यां आमी मोर्चाचेर BJP ऑफिसान वयतलीं. टोटल आमी 129 आसा. दुसरी गोष्ट आमकां म्हणटा तुमचे कायद्यान कितें बसता तें तुमचे बाबतींत करतले म्हणून सांगतात. फक्त आमचे एकूच हें आशिल्लें आमी कायद्याक कित्याक लागून बसनासलीं आमचे कडेन DED नाशिल्लें. फक्त ते तोच आमचो एक फॉल्ट आशिल्लो DED नाशिल्लें म्हणून. तो सुद्दां आमचो फॉल्ट न्ही. गव्हर्मेंटाक जेन्ना टीचर रिक्रूट करपाचें आसता तेन्ना एसेन्शियल क्वॉलिफिकेशन जें आसा तें 12th आनी DED आशिल्लें. गव्हर्मेंटान तें आपल्याक जाय तेन्ना गव्हर्मेंट जाय ती प्रोविजन आपल्या फेवरान घेता आनी नाका ती तशी सायडीन दवरता. गव्हर्मेंटान एसेन्शियल क्वॉलिफिकेशन नासतना आमकां ग्रॅज्युएट्सांक 15 वर्सां घोळोवन घेतलें. मागीर आमकां RT एक्टा अंडर तशेंच आसा ज्यो जेन्ना गव्हर्मेंट अनट्रेन टिचर्स घेता विथीन 5 इयर्स ह्या टिचर्सांक ट्रेनींग प्रोवायड करपाचें आसता आनी मागीर ट्रेनींग प्रोवायड करून ह्या टिचर्सांक ट्रेन करून तांकां एकोमोडेट करपाचें आसता. गव्हर्मेंट सुशेगाद न्हिदून रावलो. 2017 NIOSA कडच्यान आमकां DLED दिलें. आमी आतां कायद्यान सगळीं सारकी क्वॉलिफायड आसात. आमकां कायद्यान एकूय दृश्टीन भायर उडोवपाक शकना. दुसरी गोश्ट आमकां 15 वर्सां जाल्ली कारणान आमची एज जी आसा जी 45 जी आसा ती थोड्यांची आमची चड जाल्ली आसा 50 आसा. थंय आमकां एज रिलॅक्सेशन जाय. दुसरी गोश्ट म्हळ्यार आमकां प्रिफरन्स दिवपाक जाय टू पॅरा टिचर्स एट द टायम ऑफ रिक्रुटमेंट ऑफ न्यू प्रायमरी टिचर्स पोस्ट. हे आमचे 3 मागणी आसात. आमकां प्रिफरन्स स्पेशल प्रिफरन्स टॉप प्रायोरिटी एज रिलॅक्सेशन हे आमकां मेळपाक जाय. फर्स्ट आमकां पॅरा टिचरांक प्रिफरन्स दिवपाक जाय. हेच आमचे डिमांड आसा. एक म्हणजे प्रेफरन्स. सेकंडली आमचे जे कितें एज रिलॅक्सेशन आसा तें थोडी बरी खरें हेल्थ कंडिशन आसून सुद्दां हे DLED कंप्लीट केलें ह्या हाचेर की तांकां केन्ना तरी रेग्युलरायजेशन मेळटली म्हणून. खरें सांगता आज सुद्दां पळय फ्लड सिच्युएशन जालां आसतना सुद्दां थोडी टिचरी हांगा येयल्ली आसा धारबांदोडा तालुकांतली आनी खंयची दुसऱ्या तालुकांतली. तेंगे इतली संवसार व्हांवोन गेलो तेंगेलो तरी आसतना ती चिंता करनासतना आयज हांगा येयल्या ह्या हेजेर की आमकां जॉब मेळटलो. हे केन्ना तरी आयज आमी कितें तरी एज्युकेशन केलें ह्या सरकाराक कितें तरी जाग घेवन न्हिदल्या आसतले जाय. न्हिदले जाल्यार तांकां थोडो जाग घेवन आमकां कितें तरी रेग्युलर्स करपाक म्हणून ती आयज हांगा जमलेली आसा. That we don't know. Last time particle government has told you that there should be Yeah, we have done now. We have done. 2019 कंप्लीट जालें आमकां. 17 आमकां NIOSांतल्यान DLED करपाक सांगलें. आमी सगळ्यांनी DLED कंप्लीट केलें आनी 19 तें आमचें कंप्लीट जालें.
देन वॉट तेमी सांगलें की त्याच वर्साक आमकां ते रेगुलर करतले म्हणून 19 त्याच एकेडमीक इयर्सा सांगलें आमकां कोणी कमिटमेंट दिल्लें निलेश काब्राल जो कुडचडे कॉन्स्टिट्युन्सींतले MLA आसा आनी आमी आतां मेळत आसता ताका फॉलोअप करीत आसतालीं आमकां- टायम आमी ताका फॉलोअप करतालीं आमकां- की आमकां कितें तरी रेगुलर फायनल काडा म्हणून लास्ट इयर जालें 19 जालें 20 जालें 20 सांगलें की पॅन्डेमीक पिरियड म्हणून आनी पॅन्डेमीक पिरियड म्हणजे आमी रावली ओगी कित्याक आसूं पळोवया आतां ह्या वर्सा जेन्ना आमी तांकां सांगता ते सांगता दुसरेंच सांगता म्हणजे तांकां करपा मना ना दिसता काय कितें म्हणून आमकां खबर ना आणि एक व्हेरी इम्पॉर्टंट एक आसा एवरी इयर आमकां जे कॉन्ट्रॅक्ट आसता ते 10 म्हयन्याचे जाता ह्या वर्सा ताणें आमकां जुलय ते ऑक्टोबर 4 म्हयन्याचे कॉन्ट्रॅक्ट काडून दिला आणि आमी आतां रेग्युलरायझेशन आमकां फिक्स करतले हे करतले म्हणून आमी जे पण टॉक्स आसात आमचे ते थंय बाजू दवरून गव्हर्मेंट आतां आमचे खातीर 12 म्हयन्याचे कॉन्ट्रॅक्ट काडून दिता म्हणटा ही म्हणजे तो अक्षरशः फटोवपाचें आमचं रेग्युलरायझेशन आमकां 15 years 15 years. So इथून मोडत तुम्ही लिगल मॅटर कित्याक घेवन येता लिगल स्टेप कित्याक घेवन आमकां अशेंच सांगत आयले की बाबा तुमी प्रेसार वचनाकात आमी तुमची बरोबर आसा तुमी प्रेसार गेले जाल्यार आमी तुमचें काम करचे ना आमी तुमची बरोबर आसा. आता 10,000 जॉब गव्हर्मेंट काडटा म्हणटा बरोबर तुमच्या एका सेम टायमार तुमच्या आता 10,000 ते जॉब काडटा म्हाका दिसता फक्त इलेक्शन स्ट्रॅटेजी आसतली ना आतां आमी ओगी रावचीच ना बाय खूब तुम्ही लिगल मॅटर इनकेस आमचे जर आमकां समज करपाक पडलें जाल्यार तें सुद्दां करतली कित्याक आमची 15 वर्सां गेल्ली आसा फ्युचर प्रॉस्पेक्ट आमकां दुसरे कडेन खंयच ना दुसरे कडेन आमी खंय अप्लाय करूंक शकना ऑलरेडी आमची एज जाल्ली आसा आमकां बाय एनी हाव होच जॉब आमचो आनी आमचो तो हक्काचो जॉब आमी सोडचो ना हो जॉब ताचे खातीर जर आमकां कोर्टान वचूंक पडलें मेळपाकूच जाय जाल्यार आमी तें बीन करतलीं आनी हेजे पयलीं आमी आंदोलन केल्लीं आसा सरकारा याद आसतली आमी ओगी रावपाचें मुकुमार तेजे पयलीं आमी महालक्ष्मी बंगल्यार गेल्लीं आसा सेक्रेटरीएटात गेल्लीं आसा डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन प्रत्येक हांगा 2 म्हयने सुमार आमी काडलेले आसा ह्या आझाद मैदानाचेर पूण एवरी टायम आमकां यू टर्न मारतात यू टर्न हे सगळे 120 टिचर्स आहा ते ऑल ओव्हर गोवा काय तुम्ही ऑल ओव्हर सगळे तालुका 12 तालुका म्हजें नांव बबिता नायक फ्रॉम सालसेट